सामातेवा फरमाने जेसू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. बक्षी नातलेल्या साखराचे वपार. सर्गींचे राज्य अशें म्हणयेत एक रायान एक पावटी आपल्या साखरा लागचे लेख घेवंक कशी वेली. लेख घेवंक धरले तितलेंच खोरोडांनी ताका देवे आसलेल्या एकल्याक ताचे मुखार हाडलो. पूण फारीक करूंक ताचे लागीं कांयच नातलें देखून ताका ताचे भायले भुरग्याक आनी ताचे मन आसलेले सकड विकूंक जाय म्हूण ताच्या धन्याची हुकूम जाली. तवळ तो साकर धन्याच्या पांयां पडून म्हाका थोडी पुरसोत दी आनी तुजे सगळे हांव फारीक करतां म्हणून पराती लागलो. धनी साकराचेर मोवाळ्ळो आनी ताचे रीण माफी करून ताका वसोंक सोडलो. पूण हो साकर भायर गेलो तितलोच मेळ्ळो ताका ताचो एक सांगाती साकर. ताणे हाका 100 रुपये देवे आसले. हाणें ताका धरून उबो केलो आनी ताचो गळो चिरडून म्हणलें, म्हाका देवे आसान तें आतांच फारीक कर. तवळ तो सांगाती साकर हाच्या पांयां पडून म्हाका थोडी पुरसोत दी आनी तुजे सगळे हांव फारीक करतां म्हणून पराती लागलो. पूण हो साकर आयकना जालो मात्र न्हय. ताणें रीण फारीक करीसर ताका हाणें बंदेंत दवरयलो. घडली संगत पळोवन हेर साकरांक भोव चड दुखलें आनी जाल्ली सगळी गजाल तांणी येवन आपल्या धन्याक कळयली. तवळ धन्यान त्या साकराक आपणा हुजीर आपोवंक लावन म्हणलें, नश्ट्या साकरा, तुवें म्हजे लागीं परातलें देखून हांवें तुका सगळें रीण माफी केलें. तर हांवें तुजी दया केल्ले बरी तुवें तुज्या सांगाती साकराची दया करी जाय आसली न्हय. धनी इतलो रागान पेटलो की आपणाक देवे आसलेलें तें सगळें फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कसब्यांच्या अधीन केलो. आनी तुमी हर एकलो तुमच्या भावाक खालसाण तावन बक्षिनांत जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो. देवाचें उतर हें, वखाणी तुका क्रिस्ता.